हे आसा हळडोणचे मार्केट। फाटल्या 50 वर्सां पयलीं हे मार्केट बांदिल्ले। ह्या मार्केटान सध्या लोक आपले धंदे करतात, पूण सध्या ताची स्थिती सामकी बिकट जाल्या। ताची सारकी देखरेख घेवंक नाशिल्ल्यान ते कोसळपाच्या वाटेर आसा। ही बाब हळडोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी विधानसभा अधिवेशनात मांडिल्ली। निमाणे शेनवारा पंचायतीन हळडोणच्या मार्केटात आशिल्ल्या दुकानधन्यांक दुकानां खाली करपाची नोटीस जारी केली। ह्या पुराय प्रक्रियेत दुकानधन्यांनी पंचायतीक सहकार्य करचे अशें आवाहन आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केले। बऱ्यापैकी आमकां सरान एक आश्वासन दिलें की आमकां हे एक्चुअली मार्केट जे आसा ते बॅड कंडिशनान आसा आनी हे केन्नाय पडूं शकता। जितले आतां जो पावसाचे तुमी जर प्रोजेक्ट पळयता न्ही आख्खे गोंयभर झाडां पडटा जावं घरां पडटा, सो हेकाच लागून सरान एक बरोसो निर्णय घेतलो की हे मार्केट आमकां सांगली की तुमी हे मार्केट खाली करा। नाजाल्यार कित्याक फाल्यां सकाळीं जर हांगासर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार हे कितें येतलें की फुडें कांय एक्शन घेवंक ना म्हणून परत आमीच उलयतले। सो हे निर्णय हो सराचो एक बेस्ट आमकां आवडलो की तेणी खास हेजेर एक्शन घेतलें। सो आमी सरा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की आमकां जे आमी वेंडर डेली वेज वेंडर आसा तेंच्यांनी आमकां खंय तरी एक जागा आमकां उपलब्ध करून दिवची, जेणे करून मार्केट जे आसा न्ही हें चालू उरतलें। सरान आमकां आश्वासन दिलां की आमकां मार्केट हे बेगींतल्या बेगीन आपूण ट्राय करतलो बांदून दिवपाक। आमकां काल पंचायतीसान नोटीस येयल्या की मार्केट जे हळडोणचें मार्केट जे खूब वायट परिस्थिती आहा मार्केटाची ते डेमोलेशन करता म्हणून, आनी आमकां आयज टायम दिला 4:30 पासून खाली करपाक। तेच आमी खाली करता सद्या। मार्केटाक जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं आनी हरशीं मार्केट पयलीं बरें आसलें, पूण तेजे मेंटेनन्स सांगना। मेंटेनन्स तेजे सारकें झिरो जालें। एक 10-15 वर्सां पयलीं कोण पयलींचे सरपंच आसले तेणी थोडे कितें मेंटेनन्स केल्ले, पूण मेंटेनन्सा खातीर ते मार्केट सारकें वायट परिस्थितीन आहा। पयरूच त्या खांब्याक स्लॅब लोकिल्को पडलो आनी पंचायतीन अशें थारायलें की ते आतां डेमोलेशन करता म्हणून। हेज्या पयलीं आमकां 2 नोटीसी पयलींच आमकां दिल्ल्यो, पूण तरी पूण तेंच्यांनी आमचो पोटाचो विचार करून आमकां कंटिन्यू करून सांगिल्लें। पूण आतां ते अशें म्हणटात की मार्केट जर केन्नाय कोसळ्ळें आनी कोणाक जर जिवानी जाली जाल्यार ते क्लेम पंचायतीचेर येतलो तशेंच MLAचेर येतले। आनी आमी हें समजता कित्याक आमकांय कितें तरी पंचायतीनूय बरें केल्लें जाय, आमच्या MLAनूय बरें केल्लें जाय, पूण हें आमी विचार करून आमी चिंतलां की आमी हें खाली करतले म्हणून। सगळ्या शॉपकारांक मोडटा म्हणून खाली करा। हय हांगार नोटीस मारल्या म्हणून शॉपकारांक आयज खाली करपाक सांगला। हय आयज खाली करूंक सांगला आनी आमकां नुस्तें बीन हांगार बसनाका म्हणून सांगला। आमी खंय बसतलीं मुगो आनी आमकां जागा खंय कितें तुमकां जागो दितलो बी म्हटल्यार टेम्पररी खंय दुसरी कडेन बी 8 दिसांनी दिता म्हटला फुडलो शेनवार पासून। हय आसा। तुमची कितें मागणी आसा आमदारा कडेन? आमची कितें तुजे मागणी? आमकां हें बसोवंक दिता तें बसोवंक दिवपाचें। आमी हांगा कितें मार्केटाच्या सुद्दां पोटभरून जेयता। आमी आसा हळडोणा आनी हळडोणा हांगासर फामाद अशें हळडोणचें मार्केट आसा। गेलीं 50 वर्सांचें हें हळडोणचें मार्केट सद्या आयच्या तारखेर एका डेलिब्रेटेड कंडिशनान दिश्ट्या जाता। ह्या मार्केटांत सद्या नाना म्हटल्यार 20 चड शॉपां तशींच 25 चड अशे डेली बेजीस शॉपकार हांगासर आपली शॉपां लायतात। सद्या ह्या मार्केटाची कंडिशन पळयत जाल्यार केन्नाय हेजी जे मार्केट आसा तेजी भिंत तेजे पिलर्स हे कोसळूंक शकता आनी ही खाली जावंक शकता। काल पंचायतीन असो एक ठराव पास केल्लो आसा की 24 वरां भितर ही जी शॉपां आसात तशेंच वेंडर्स जे आसात तेंच्यांनी ही बिल्डींग ही प्रेमायसीस खाली करची। तशेंच आयज सकाळीं हळडोणचे आमदार आनी वेंडर्स हांच्या मदीं एक मिटींग जाल्ली आसा आनी आमदारान वेंडर्सांक अशें एक एश्योरन्स दिल्लें आसा की जर इन फ्युचर इन कोलॅबरेशन वीथ पंचायत आनी आमदार तशेंच ह्या जे वेंडर्स आसात तांकां खंय तरी रिलोकेट करपाची गरज दितली। गोवर्धन TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोती।